आयटी पार्काक विरोध करपी लोक गुंडा असून आदल्या आमदारांचो पूत तांचो लीडर म्हूण आयटी मंत्री उलयल्लो. I realize that most of these people who are so-called social activists are belonging to a ex-gunda, a son of a former MLA politician, who is maybe finding that settlement favorable जायत न जायत ताका. आयटी मंत्र्यान सरळ नाव घेवन सांगचे म्हूण आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसाचो पूत रुदॉल्फ म्हणटा. तेका लागून हांवें तुका सांगलां तेणें कोणाक केला तें तेणें क्लियर करूंक जाय. नाव घेवचें तेणें क्लियर करूंक जाय आनी ती प्रॉपर्टी जर आयडेंटिफाय करूंक जाय म्हणजे लँड ग्रॅब केला म्हणटा पळय. आदली आमदार व्हिक्टोरिया फर्नांडिसूय ह्या विशयाचेर उलयली. हांवें एक ऑर्गनायजेशन केलां म्हूण तुका वायट दिसलें इतलें तें वायट दिसूंकूच आतां वायट दिसलें. आमी ऑर्गनायजेशन आपलो गांव सांबाळपाक आमी करतलींच, कित्याक करची ना. बरें भुरगें वयर काडटलींच, बरें तें करतलींच आपल्या गांवांत. तें आमी करून दाखयलां. पुलीस तपासाचेर आयटी मंत्री रोहन सातीस्वेद आसा. कंप्लेन मागपाक हांवें पुलिसेक मागलां की डेफिनेटली यू नीड टू डू अ प्रॉपर इन्व्हेस्टिगेशन एंड फायंड आउट वॉट हॅपन्ड, वाय इट हॅपन्ड आनी हाज्या फाटल्यान एक्चुअली हेतू कितें काय म्हणून. सो हांवें डीजीपी कडेन उलयलां ऑलरेडी हे. सो ते समज करता व्हेरी मच वेलकम. आतां इफ दे वॉन्ट टू लॉन्च अ FIR, क्रिएट, इट लुक्स मोर ऑफ अ पॉलिटिकल थिंग टू क्रिएट सम न्यूज. आय लीव इट टू देम. इन्व्हेस्टिगेशन्स आय हॅव आस्क्ड फ्रॉम पुलीस. प्रवीण चोपडेकरान पुलिसांकडे रोहनान मारबडे करपाचें कारस्थान रचला म्हूण कंप्लेन केल्या. ह्या प्रकारावेल्यान रोहनाचेर दुबाव घेवन काँग्रेसीन ताचेर टिका केली. आयज आमी पळयता की आमच्या गोंयांत डेमोक्रेसी चल्ल्या काय पोर्तुगीजाच्या टायमार सालाजार चल्ल्या. आयज आमी पळयता की रोहन बाब जावं तेचे बाकीचे मिनिस्टर आहात तांकां दिसता की बाबा लॉ आपल्या हातीनूच आसा आनी ते जजमेंटूय आपुणूच दितात. म्हाका एक सांगपाचें आहा की तुमकां खबर आसतली की दोना पावला ऑलरेडी आयटी पार्काक लँड एक्वायर केल्लें आसा. हो सरकार थंय कित्याक बांदूंक सोदना की हितून लोकांच्या बऱ्या खातीर सांडून ह्या मिनिस्टराचे आपले स्वताचे कितें तरी बेनिफीट घेवपाची ताका दिसता. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.